रस्त्यार 2-2 किलोमीटरचे लायनी लागता। पण आज आम्ही पळयता की हांगासर हायवे आमचो जो स्टेट हायवे आसा वन तो दोशी वाटेन खणलेलो आहा। दत्तवाडी पासून सुरू हॉस्पिटल जंक्शन पर्यंत सुरू खणलेलो आसा आणि 2 व्हीलर्स आपलो जीव मुठीन धरून कितकेशे म्हयने जाले चलयता। सरकारान हे काम पावसा आधी घेतले, पावसानूय चालू आसले काम, जे पायपलाईन खणपाचे काम ते पावसान सुद्धा चालू आसले। म्हणटा जर तुमचे कडेन ते रिइन्स्टेट करपाक जायना रोड जाल्यार तुम्ही कित्याक पावसा कडेन घेतात? आयज इतके डिप्रेशन जाल्ल्या, कॉन्केव जाल्ले आहा रस्ते की स्कूटरवालो 1-1 मीटर दोन सायडींतल्यान 1-1 मीटर ताका जागो सोडून मदल्यान चलोवचें पडटा। फाटसून कोणी गाडी हाडून मारली आणि तुम्ही पळयता कितके साउंड पोल्युशन जाता, हॉर्न मारीत आसता कित्याक हांगासर गाडीची रहदारी इतकी वाडलेली आसा। तेन्ना म्हाका सरकारा कडेन विनंती करता हांव, चवथीच्या निमित्तान देसाई नगराक किंवा आणि इंटरनल रोड्स जे आमचे सगळे आहा ते सुद्धा सगळे खणलेले आसा, गुणे रस्त्यार येयल्ले आसा, क्रॉस जे रस्ते आहा ते डिप्रेशनान आसा। स्कूटरवालो आपलो मुठीन जीव घेवन स्कूटर चलयता। सरकारा कडेन ती मागणी आसा की एटलिस्ट तुम्ही पावस सोंपोवन तेका डांबरीकरण करतले, कित्याक डिपार्टमेंट सांगता पावस सोंपल्या उपरांत आमी डांबरीकरण करतले। PWD वाले सांगता आमची आपली जबाबदारी ती आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करचे आम्ही करतले। सो ते बेगिना हांव म्हणटा एटलिस्ट चवथी लागून ते माती घाला, गुणे घाला, रोलर भोंवड्या तेजेर आणि लोकांचो जीव वाचया। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग। आमकां सांखळे लागून सीएमान मास्टर प्लॅन केल्लो, तेतूर एक बायपास रोड दाखयलो सांखळेकार। हेवी ट्रॅफिक इतकी सांगल्या, ट्रेलर्स आहा, ट्रॉलर्स आहा, वेदांताचे म्हण किंवा होंडा इंडस्ट्रियल व्हडले ट्रॉलर सांखळेसून वयतात हांगासर। तेज्या लागून बायपासाची अत्यंत गरज आहा। तो बायपास बेगिना बेगीन काडचो सरकारान आणि हांगासून जी हेवी ट्रॅफिक करून ट्रॅफिक कंजेशन जाता तर ते कंजेशन दूर करचे। आयज पळय गाडी हांगासर येवन उबी आसा, गाडी बस ही हांगासर येवन उबी आसा, ट्रॅफिक तेच्या फाटल्यान जाम जाला। सिग्नल घातला हांगा खरें, पूण हांव म्हाजो एक प्रत्यक्ष ओपिनियन आहा की सिग्नल ना तेन्ना ट्रॅफिक स्मूथ आसता, सिग्नल असले का ट्रॅफिक स्मूथ नासता। एक पुलीस धरून पीक टायमाचेर एक पुलीस धरून वाहतूक सुरळीत करपाक मेळटा। सरकारान बारीक बारीक गोष्टीचेर लक्ष घालपाच्या। म्हाज्या फाटल्यान आय लव्ह यू सांखळी म्हणून बोर्ड लायल्लो आसा, बेश्टो बोर्ड लायल्लो म्हणून आय लव्ह यू सांखळी जायना, खरें ते मनान आसपाक जाय। आय लव्ह यू सांखळी, आय लव्ह यू सांखळेकार हे मनान जर ध्येय आसात आणि ते जाल्यार ही सगळी जी कामां उरल्या ती कामां सरकार दरबारी आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो सांखळेचो आसून आमकां दिसता की आमच्या ग्रुपार खुबशे जाण देसाईनगरच्या ग्रुपार घालता चीफ मिनिस्टरची कॉन्स्टिट्युएन्सी, पण आमकां उदीक ना, आमकां लायट ना, आमकां रस्ते बरोबर ना। ही बारीक बारीक मूलभूत आवश्यक आमी नोकऱ्यो मागिना, आमकां खबर आहा सरकार नोकरी दिवं शकना आणि नोकऱ्यो कश्यो मेळटाय त्यो आमकां खबर आहा। म्हणून सरकारान हे मूलभूत आवश्यकता एका कॉमन नागरिकाची जी मूलभूत आवश्यकता आसा तेजेर लक्ष घालचे। आणि सांखळी ही खरीच आय लव्ह यू सांखळी किंवा वचून आमकां अवॉर्ड सुद्धा मेळ्ळा, क्लिनलीनेसचे अवॉर्ड आला, बाकीच्या गोष्टींनी अवॉर्ड मेळचे आमकां सांखळेकारांक। इतके आमचे म्युनिसिपालिटी प्रयत्न करता, पूण सरकारी दरबार आमचे शाणपणां खपना। आमचे वयता CP वयता, सगळ्या डिपार्टमेंटान फॉलोअप करता, पूण ते मार्ग मेळना, वाटेक लागना। हांव सरकारान परत एकदा विनंती करता की रस्त्याचेर लक्ष घाला, बाकीची गोष्टी सोडून त्या चवथी खातीर रस्त्याचेर लक्ष घाला। बाजारान वयता तो रस्तो एक नवीन प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचो रस्तो आहा, तेजे सगळे खड्डे पडलेले आहा, थंय कोण माती सुद्धा घालिना। सोमारचो आतां बाजार भरपाचो, चवथीचो बाजार भरपाचो, लोकांक बाजारान येवपाचें आसा। लक्ष घालचें सरकारान, बारीक बारीक गजाली कडेन लक्ष घालचें आणि लोकांक मातशें एक सुटसुटीत रस्तो करून दिवचो, इतकें तुमचे कडेन मागणी। देव बरें करूं म्हणटा। आणि एक विषय उरलो तो म्हणजे गायो म्हैश्यो सगळ्यो रस्त्यार फिरता। आमी विर्डी भागासून पणजेसून जेन्ना येता तेन्ना पळयता विर्डी भागार त्या सगळ्या गायो बसलेल्यो आसा। देसाई नगराक गायो भटक्यो गुरां इतक्यो आसा। हांव ते गोशाळेक म्हणटा आमच्या म्युनिसिपल गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता गोशाळेक दिवपाक, लाखांनी रुपया वर्साक आमी ते गोशाळेक दिता। सगळे पंचायत गव्हर्मेंट फंड आसा हो, पूण गोशाळा ते काम कित्याक करिना हेजेर चवकशी जावंक जाय। माझ्या हिशोबान ही चौकशी जावंक जाय की दॅट फंड इज, हांव आरोप करता धडधडीत, दॅट फंड इज बींग मिसयुटिलायज्ड बाय दॅट गोशाळा। हेजेर हाय लेवल एक इन्क्वायरी जावची पडटली, कितक्यो गायो थंय आहा, कितको तुम्ही तेका फंड दिता, हो सगळो फंड जो पंचायत आणि म्युनिसिपालिटीसून रूट जाता तो बंद करचो। सरकारान स्वतः तेजे लक्ष घालचें, एक कमिटी अपॉइंट करची,
हा जाय जाल्यार MLAंची एक कमिटी अपॉइंट करची आणि तेजेर गोशाळेचो सगळो कारबार आणू तेजेर एक विस्तृत चर्चा जावची तेजेर रिपोर्टिंग जावचें एक ऑडिट जावचें हे सरकारान मागता कित्याक भटके गुराक लागून माझ्या गाडी 2-3दां हांकां बदलल्या गाय मदीं धांवून येतात आणि हे घेतात रातच्या दिसना लायटीन स्ट्रीट लायट ना येना जंगलांसून धांवून येतात त्यो आणि माझी गाडी सुद्धा डॅमेज जाल्ली आसा अशे खुबशे जाणांचे जीव प्राण वयता कॉज ऑफ द एक्सिडेंट वन ऑफ द कॉज ऑफ द एक्सिडेंट अँड डेथ फॅटल एक्सिडेंट इज आमचे ज्यो गुरवां आहात हेजेर एक सरकारान लक्ष घालचें कारोबार जो गोशाळेंचो आसा तेजेर एक ऑडिट जावचें ही माझी मागणी आसा सरकाराचें एक नोटिफिकेशन आसा की 15 मे उपरांत रस्तो खणपाचो ना आणि 15 मे उपरांत डांबरूय घालपाचें ना रस्त्याक हे सरकारचें नोटिफिकेशन आसा आणि ते तत्त फॉलो करूंक जाय ह्या वर्सा आमी पयले 15 मे उपरांत पावस पडलो बेगिनूय पडलो पूण पावसान सुद्दां रस्त्याचे खणाप चालू आसले दत्तवाडी टू हॉस्पिटल जंक्शन मे म्हयन्यान हे रस्त्याचे खणाप चालू आसले दोना सायडीक लायनी घालपाक दोना सायडीक खणले आणि लोकांक त्रासान घातले ह्या फावट केले ते केले तेजेर FIR कोणी करूंक ना पूण हे फुडें जर घडात जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर आनी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ईचेर आमी FIR फायल करतले हेजेर सरकारान नोट घेवचो साखळेकारांक परत आनी त्रासान घालनाका तुमी खूब त्रास सहन केल्ले आसा आमी आय लव्ह यू साखळी म्हणटा न्हू ते प्रत्यक्षात उतरूंक जाय जमनीचेर जाल्यारूच खरो तो प्रेम साखळेकारांक आहा अशें आमकां दिसतलें